Sure.
एक मन लोकी संगीताची सांज आमच्या वाट्याक येवप केले व्हडले भाग आमच्या संगीत मंडळाक आमचे निवास. वसऱ्यांतल्या जमावाक काळजाची खोलायेक ठाव उर्बे बरीत येवकार आनी नमस्कार. आमचे पुरस्कार मानकारी आनी हेर मानेस्त गडबडान भितर येवंक तयार जाल्यात तांकां मानान येवकार दिवचे खातीर तुमी उबी रावन ताळ्यांच्या बेसांवांनी तांकां येवकारची. आमची भास घोडची तिचो उखल जावचो ह्या मनान दायकात कोंकणी अकादमी संस्था 1987 वर्साच्यान वावरत आसा. कामशाळा स्पर्धा ती घडोवन हाडटा, बरोवप्यांनी पुस्तकांय छापून वाचप्याले वेंगेन दवरता. रोमी लिपयेन बरोवन आमचे भाशेक देणगी थारलोल्या मानेस्तांक दर वर्साक पुरस्कारान सन्मानीत करीत आयल्या. सर्गेस्त जेजुईत पाद्री वास्को दे रेगो हांकां 2005 वर्साक पयलोच पुरस्कार भेटयलोलो. आयचे हे शुभ सांजेर अशेच 7 मानकाऱ्यांचो भोवमान जावचो आसा. प्रभाकर तेंडुलकर कोंकणी संस्था पुरस्कार आनी दालगाद तोर्नाटो पुरस्कार फावो ते मानकारी नासलोल्यान ह्या वर्साक दिवचो न्हय अशें दालगाद कोंकणी अकादमीचे वावुरपी समितीन निर्णय घेतलो. एक कळवणी, कांय खासगी कारणाक लागून आमचे आदीं थारायलोले मानेस्त ह्या आयच्या सुवाळ्याक हाजिरी लावंक पावले नात. ह्या आयच्या सुवाळ्याक तुमकां आपोवणे दिल्ले. तुमचे हाजिरींतल्यान हाचो पत्साद आमचे मेरेन पावलोल्यान जमा जालो. आमचे वावुरपी समितीचे विनवणे वेल्यान कोंकणी साहित्यीक आनी इतिहासकार भोवमानेस्त पाद्र मानुएल गोमेस मुखेल सोयरे म्हूण आमचे मदेकोत पावून सरल्यात. दालगाद कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष मानेस्त सेल्सोबाब फेर्नांदीश हांणी माचे वेली तांचे खातीरची बसका खुणावची. सेक्रेटार भोवमानेस्त पाद्र मायरन जेसन बरेटो, तिजोरेर अफोन्सो बॉन ब्रागांझा हांणी तांच्या पावलांक सांगात दिवचो. आमचे मुखेल सोयऱ्याक आनीक एक पावट गणगणान आमी लोक आयचे मुखेल सोयऱ्याचे मानाचे कोदेलीचे थारायलोले रीण पावोवन जाले. तांकां आनी तुमकां येवकार दिवपाची जबाबदारी आमचीच. तर एकठावलोल्यांक प्रस्तावनेच्या उलोवपांतल्यान आमचे सेक्रेटार मानेस्त पाद्र मायरन जेसन बरेटो तुमचे फुड्यान. तांकां आमी मोठ्या ताळ्यांनी येवकार. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून कुशलकायेच्या नादार ह्या सांजे वेळार दालगादो पुरस्कार भेटवून सुवाळो आमी घडोवन हाडटना म्हजो जीव संतोसता. आनी हाचें कारण इतलेंच की तुमी इतली उपट जाण ह्या सभाघरांत हाजीर जावन रोमी कोंकणी
सोबे तुमचो मोग दाखोवन आयज ज्या माणकाऱ्याक पुरस्कार फावो जाल्यात तांची अपुरबाय धरून तुमी आयली आनी हो सुवाळो रंगीत केलो देखून आदीच फुडें तुमकां सगल्यांक नमन करता आनी ह्या दोबाच्या ह्या सुवाळ्याक माये मोगाचो योगकार दिता. आयच्या ह्या सुवाळ्याचो मुखेल सोयरो मानालीक पाद्र मानुएल गोम्स, कोंकणी साहित्यीक, इतिहासकार आनी आंपोरो सायबिणीची इगोर्ज मांदूर हाचो पांचविकार. आमचे मदें आसा डीकेचे अध्यक्ष मानेस सेल्सोबा फेर्नांडीस, डीकेचे भांडारी मानेस आफोन्सो बाब ब्रागांसा, सभाघरांत हाजीर आसलेल्या डीकेचे आदले अध्यक्ष तोमाजीन बाब कार्दोसो, आदले अध्यक्ष मानेस विन्सी बाब क्वाद्रोस, आदले अध्यक्ष मानेस प्रेमानंद बाब लोटलेकर, ह्या सभाघरांत हाजीर आसलेल्या मानेस्तानो, कोंकणी मोगयांनो, याज्ञिकांनो, माद्र भयणांनो आनी अपुरबायेच्या पुरस्कार माणकाऱ्यांनो, दालगादो कोंकणी अकॅडमी, रोमी कोंकणीची आवय संस्था आनी पोट तिडकेन निस्वार्थीपणान तुमचोच सांगात, तुमचोच आदार सहकार घेवन रोमी कोंकणीचो वावर फुडें व्हरता. आयज रोमी कोंकणी उंचल्या पांवड्यार साहित्यीक नदरेन फुलता आनी परजळटा जाल्यार फकत तुमी दिलेल्या योगदानांतल्यान, तुमी केलेल्या त्यागांतल्यान, तुमी भासायलेल्या बऱ्या तोखणायेच्या उतरांतल्यान. आनी आयज हे कोन्ने वरवीं रोमी कोंकणी फुलता हें पळोवन आमचो जीव सदांच धादोसतलो, कित्याक आमी गोंयकारां ही आमची मायभास. पूण तरी आसतना ही आमच्या रोमी कोंकणीक राजभास कायद्यान फावो तो जातो, फावो तो दर्जो मेळोंक ना पूण आमकां खोंत भोगल्या. आमची काळजां दुखोवलेली आसात पूण तरी आसतना आमी बरवोसो सोडून दिवंक ना. तुमच्या सहकारान एका दिसा ह्या राजभास कायद्यान आमच्या रोमी कोंकणीक जरूर दर्जो मेळटलो, मान मेळटलो, जागो मेळटलो, हो म्हजो बरवोसो, ही म्हजी आस. आयज जेन्ना हे आमचे पुरस्कार माणकारी दालगादो कोंकणी अकॅडमी तांकां मान दिता, तांचो भोवमान करता, आनी कित्याक पासत, कित्याक तांणी रोमी कोंकणी मळार आपलें योगदान दिवन, त्याग करून रोमी कोंकणीचे सेवक जावन निस्वार्थीपणान रोमी कोंकणी सांबाळून ती विस्तारून तिगोवन दवरून ते भारी वापरल्यात. आनी आयज देखूनच दालगादो कोंकणी अकॅडमी तांचो वावर मानून घेवन, तांच्या वावराची दखल घेवन आयज तांची तोखणाय करता, तांकां भोवमान दिता. ह्या वर्सा आमी पयलेच फावट दालगादो जीवन गौरव पुरस्कार स्थापला. आनी आज स्थापूंक हाचें कारण म्हणल्यार आमचे जायते मालगडे आसात, जाणी जायतीं वर्सां 25 वर्सां मायज रोमी कोंकणी पासत पोट तिडकेन निस्वार्थीपणान आपल्याचें चिंतीन आसतना रोमी कोंकणी सांबाळून आख्ख्या गोंयकारांक ती एके भाशेन विस्तारून आनी गोंयच्या कोणशांनी फापोवंक ते वावुरल्यात. आनी हो पुरस्कार स्थापून खेरीतपणी ह्या वर्सा मानेस तोमाजीन बाब कार्दोसो हांकां हो पुरस्कार आमी फावो करतात, कित्याक ताणें न्हयच साहित्यीक मळार पूण एक गोंयकार कसो संस्कृतीक मळार दायजा तर्फेन सेवेन आपलें योगदान दिवन हो आमची रोमी कोंकणी सांबाळटा. आयज तांकां आनी सगल्या पुरस्कार माणकाऱ्यांक आमी शाबासकी दिता. आनी ह्या सुवाळ्याक तुमी रोंग घाल्लो देखून तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणून तुमकां भोव करून आमच्या मुखेल सोयऱ्याक आनी तुमकां सगल्या मानेस्तांक आनी पुरस्कार माणकाऱ्यांक ह्या सुवाळ्याक आमी माये मोगाचो योगदान दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. फुलां ही अप्रूप मोगाची भेट. मुखेल सोयऱ्याक फुलां भेटोवपाची चाल आदल्यांनी घालून दवरल्या, तर तेच चाली रितीक धरून आमचे दालगाद कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष मानेस सेल्सोबाब आयचे मुखेल सोयऱ्याक भोवमानेस फादर मानुएल हांकां फुलां तुरो भेटयतले.
मानेस्तांक देव बरें करूं. कोण ताल्ले विकता, कोण बांगडे पोट भरच्याक, कोण विकता फुलां आनी कोण फळां, कोण धर्म सोडटा, कोण जात मान कमावंक, कोण सोडटा भाशेक आनी कोण देशाक, कोण स्वाभिमान विकता. पूण हांव कितें करतां? हांव बूक विकतां. भास नासलेल्यांच्या भुरग्यांक भाशेची वळख करच्याक हांव बूक विकतां. मंगळुरी कवी वली क्वाद्रोस हांची भितरलो कवी पुस्तकांतली विचार करूंक लावपी तुमचे खातीर हांवें ती वाचल्या. ह्या फुडें पुरस्कारांतल्यान 7 जाणांचो सन्मान जावचो आसा. त्या मानकाऱ्यांचेर आदारीत एक पुस्तिकाय दालगाद कोंकणी अकादमीन तयार केल्या. येवपी सेगुंदांनी मुखेल सोयऱ्याच्या हातांतल्यान तिची उक्तावणी जावची आसा. कांय खिणांनी ह्या पुस्तिकेची प्रत तुमच्या मेरेन पावतली. आयचे सांजेचे मुखेल सुवाळ्या वाटेन वळप हे आमच्या वांट्याक आतां पावला. तो म्हळ्यार पुरस्कार भेटवण सुवाळो. पयले सुवातेर दालगाद साहित्यीक पुरस्कार. ह्या पुरस्काराचो मानकारी मानेस्त विन्सीबाब क्वाद्रोस. पूण त्या आदीं त्या व्हिडिओंतल्यान स्क्रीनाचेर तुमचे मुखार दालगाद कोंकणी अकादमीन आपलो प्रतिश्ठीत दालगाद साहित्यीक पुरस्कार म्हाका फावो केल्ले खातीर हांव दालगाद कोंकणी अकादमीचे उपकार आठयतां. पुरस्कार दिवप म्हणल्यार जबाबदारी दिवप. कोंकणीची निरंतर सेवा करचे खातीर हांव ही जबाबदारी स्विकारपाक तयार आसा. म्हाका वाचपी आसात, म्हजी तुस्त करपी आसात आनी म्हाका म्हजी टिकाय करपी आसात. हातूंतूच हांव व्हडला. पदारा मांडपाचें काम धरून बेस कारभारी जाला. हे म्हजे यात्रेंत ल्हान तशें व्हड मनीस म्हाका सांगाताक मेळ्ळे. जायत्यांनी म्हाका मार्गदर्शन केलां, सल्लो दिला, वाटणी दाखयल्या. त्या वाल्गोजार राष्ट्रीय पावंड्यार कीर्त जोडूंक म्हाका तयार केल्ले खातीर आनी पुरस्काराक म्हजो सन्मान केल्ले खातीर हांव सगळ्यांक काळजान जावन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. मानेस्त विन्सीबाब हांणी वाचेवेली भोवमानाची कदेलीची वाट धरची.
पुस्तीक आनी 35,000 रुपयांचो चेक पुरस्कार मानकोऱ्याक दालगाद कोंकणी अकादमी भेटयतली. पूण त्या आदी तांच्या मानपत्रांतल्यान पूजा नावगेकर तुमचे फुड्यान. Manes Vincibal Quadros. तो जावन आसा एक राष्ट्रीय लेखक, पत्रकार, ओणकारपी, लिप्यांतरकार, शिक्षक, सोद पावल करपी, सूत्र संचालक, संपादक, समीक्षक आनी कोंकणीचो सेवक. तुजो जल्म साश्रीच्या राया गांवांत जुलय 18, 1964 दिसा जालो. मुळावें शिक्षण तुवें गांवचे इस्कॉलांत करून उपरांत मैसूर विद्यापीठांतल्यान BA आनी कर्नाटका विद्यापीठांतल्यान MA शिकप केलें. कोंकणी साहित्यीक मळार तुजी रोमी आनी देवनागरी कोंकणींत सुमार 50 वयर पुस्तकां आनी पुस्तिका उजवाडा आयल्या. जातूंत आस्पावतात मोठ्यो काणयो, भुरग्या साहित्य, कविता, चरित्र, ओणकार, लिप्यांतोय आनी हेर प्रकार. शिवाय 15 अदीक पुस्तकांचें तुवें संपादन केलां आनी 9 चरित्र पुस्तकां तयार केल्यां आनी 25 परस अदीक बरोवप्यांक बरोवंक आदार केला. तुजें साहित्य सवार पत्रांचेर आनी नेमाळ्यांचेर उजवाड हाडला. तूं जावन आसा पवित्र पुस्तकांचो एक कोंकणी ओंकारपी, कविता वाचपी, कथा सांगपी, चित्रकला स्पर्धा घेवपी, संगीत कार्यावळी घडोवपी, साबार तरेची फेस्तां बी घडोवन हाडपी. कोंकणी मळार साबार मुद्दे तुवें हाताळ्ळ्यात. स्नोज अकॅडमी संस्थापक अध्यक्ष, गोवा कोंकणी अकादमीचो उपाध्यक्ष, कोंकणी भाशा मंडळ जोड चिटणीस आनी चिटणीस, कोंकणी बरोवप्यांचो एकवटाचो संयोजक, साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली, कोंकणी सल्लागार समिती वांगडी, ऑल इंडिया कोंकणी रायटर्स ऑर्गनायझेशन अध्यक्ष, दालगादो कोंकणी अकादमीचो चिटणीस आनी अध्यक्ष, पेट्रियार्कल सेमिनारी ऑफ रशियन हांगा विजिटिंग प्रोफेसर, ओ हेराल्डच्या कोंकणी दायजपणाचो संपादक आदी आदी. कोंकणी साहित्याक आनी संस्कृतीक दिल्ल्या तुज्या योगदाना खातीर तुका साबार पुरस्कार, भोवमान आनी इनामां फावो जाल्यात. जशे परी कोंकणी भाशा मंडळाचे साहित्यीक आनी स्तोम तेकूक पुरस्कार, थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्राचो फ्लोरियानो वाल्स साहित्यीक पुरस्कार, दालगादो कोंकणी अकादमीचो पत्रकारिता पुरस्कार, गोवा कोंकणी अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार, गुलाबाचो कोंकणी बरोवपी पुरस्कार, पोयणारी.com हाचो म्हयन्याचो कवी इनाम, म्हयन्याचो कवी इनाम, नवे गोंय दिसाळ्याचें इनाम, गोवन कल्चरल सेंटर क्रीट देसान भोवमान, कोंकणी उलोय लंडन फुलोय हाचो सुपरफास्ट कंट्रिब्युटर कोंकणी कविता भोवमान, 24वो लोकोत्सव भोवमान कोंकणी आदी आदी. मनीस विन्सिबा, कोंकणी साहित्य मळार तुमी दिलेल्या पुष्कळ योगदानाची दालगादो कोंकणी अकादमी दखल घेता आनी अभिमानान तुका दालगादो साहित्यीक पुरस्कार भेटयता. आनी एक पावट मोठ्या दुसरे स्वाधीन दालगाद रोमी कोंकणी सेवा पुरस्कार पाद्र आल्फ्रेड जुडस वाज. पूण त्या आदी स्क्रिनाचेर व्हिडिओंतल्यान ते तुमचे मुखार. आणि कोंकणी हातूंत आमची गोंयची संस्कृताय टाकलेली आसा आनी कोंकणी संस्कृताय कोंकणी भाशेंतल्यानूच आमी बरे भाशेन सांगूं
उत्सव म्हणून जिवन दालगादो कोंकणी कोंकणी सेवा पुरस्कार हो म्हाका लाभले आमच्या ह्या कोंकणीचो म्हाका सदांच कोंकणीच्या वेळी सेवा केल्या आनी देखून ते म्हाका हवो आसलें पुरतें अशें न्ही पूण कोणें तरी होबार पडिल्लो आनी मानून घेतलो हातूंत म्हाका धादोसपण भोगलो हांव दालगादो कोंकणी अकादेमींत आसता आनी अशें जायते जाण कोंकणीचो वावर करपी पुरुशोचे कोंकणीची सेवा करून तांणी कोंकणी भाशे पासून जिवचे हे म्हजें हांव एक शाल यादुस्तीक आणि 35,000 रुपयांचो चेक ह्या पुरस्कारान आस्पावला. तांच्या मानपत्रांतल्यान सिमरन कोस्ता तुमचे फुड्यान. मानेस्त फादर आल्फ्रेड दुदास वास. तुम्ही दोन प्रांतांचो एक फोंड. गोंयचे पवित्र सोबेक सोबान मोळांचेर सेवा दिवन आसतले पाद्री आसुनूय कोंकणी भाशेक तुम्ही उत्तम सेवा दितात आनी कोंकणी साहित्य आनी संस्कृती विस्तारपाक खेरीत हातभार लायता. सप्टेंबर 24, 1963 दिसा तूं साश्टी माजोर्डा जल्मलो. मुळावें शिक्षण गांवच्या इस्कॉलांत केलें आनी फुडें पाद्रीपणाचें शिक्षण सालिगांव आनी राजोल सेमिनारींतल्यान सोंपोवन एप्रिल 27, 1992 दिसा तुवें पाद्रीपणाची माथांडी घेतली. पाद्री जाले उपरांत वार्का आर्दोना आनी आगासाय पिरगोजांनी विगाराक आदारी म्हूण सेवा दिले उपरांत ओल्ड गोवा विगारकी चलयली आनी सद्याक पाती पिरगोजेचो विगार म्हूण तूं सेवा दिता. पॅरीस फ्रांस वचून काथोलीक विद्यापिठांतल्यान कॅटेकेटिक्स विशयांत तुवें उंचलें शिकप घेतलें. 2002 ते 2013 वर्स मेरेन तूं डायसिसन कॅटेकेटिकल सेंटराचो तूं संचालक आसा. 2014 वर्सा सान फ्रांसीस शावेराच्या एक्सपोजिसावाची समितीचो संयोजक आसून एक्सपोजिसाव यशस्वी करून तुवें नेम दिलो. 2019 ते 2021 मेरेन वॉकिंग पिलग्रिमेजाचो तूं संयोजक आसलो. कॅथेड्रल चॅप्टराचो अध्यक्ष डायसिजन काउन्सिल ऑफ प्रिस्ट हांचो मोदेस्ती आनी गोवा वेला दिनाचो विकार. मागीर दी कॉलेज फॉर वुमन आदलें गोंय आनी पिलार थियोलॉजिकल कॉलेजीचो तूं विजिटींग प्रोफेसर. कोंकणी तशेंच इंग्लीश भाशेंतल्यान तुवें सुमार 50 वयर पुस्तकां बरोवन उजवाड्याक हाडल्या. कोंकणी नेमाळी गुलाब गोंयचो आवाज हांकां तूं नेमीत बरयता. वागड्यांचो इश्ट आनी हेर कोंकणी तशेंच इंग्लीश पोरगोटण्यांनी तुजी लेख उजवाडा आयला. दालगादो कोंकणी अकादेमीची वावुरपी समितीचो वांगडी फादर फ्रेडी जे दा कॉस्ता, मेमोरियल ट्रस्ट आनी फेलिसियो कार्दोजोचे पाटलावदार ट्रस्ट हांची वावुरपी समितीचो वांगडी. तूं जावन आसा एक बरो मोदेस्ती आनी जायत्या कोंकणी कार्यावळींचे कार्यालक्षाचे पोलीस संवादाचे आनी समीक्षेचे मोदेस्तीपण तुवें उत्कृश्ट रितीन हाताळ्ळो. थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्राचो मारिया आफोन्सो कोंकणी साहित्यीक पुरस्कार तुज्या वाट्याक आयला. वावुरल्या त्या सोबत पिरगोजांनी फादर आल्फ्रेड तुवें कोंकणी साहित्य आनी संस्कृतीच्या विस्तारा वरवीं कोंकणीची अखंड सेवा केल्या.
जावं कोंकणी परगोत्न्यो पिरगोजांनी वांटून तियात्र आनी हेर संस्कृतीक कार्यावळी पिरगोजांनी आयोजीत करून आनी दोतोरच्या भुरग्यांक रोमी लिपीची कोंकणींतल्यान व्हर दिली. मानेस्त पाताळ फेडवास कोंकणी साहित्य मळार तुमी दिल्ल्या पुष्कळ योगदानाची दालगादो कोंकणी अकादेमी दखल घेता आनी दालगादो रोमी कोंकणी सेवा पुरस्कार तुमकां भेटयतना अभिमान भोगता. दालगाद सांस्कृतिक पुरस्कार मानेस प्लातेल्डा अफॉन्सो इडायस. पुरस्कार भेटोवचे आदी स्क्रीनाचेर ती तुमचे मुखार. पयले सुवातेर देवाक आर्गां दितां ह्या म्हज्या त्यादृशपणाच्या देण्याखातीर आनी साबार वर्सां कोंकणी माचेर भुमिका करून म्हाका स्वेग दिवले खातीर आयज हांव चड आनी चड हुशार दालगाद कोंकणी अकादेमींत म्हजो वावर आनी योगदान मानून घेतलो आनी दालगाद संस्कृतीक पुरस्कार म्हाका भेटून म्हजो सन्मान केलो म्हणून दालगाद कोंकणी अकादेमीच्या वावराचेर देवान साबार बेसनां घालून आनी हो वावर ताचो सदांच नुस्त्या पावंड्यार उरो आनी तो मोलादीक आनी फळादीक जावन अदीक कोजळून आमच्या पावंडे सगळ्यांक काजाचे भलायकान देव बरें करूं तुमच्या मोगार खातीर. पुरस्काराचे स्वरूप फुलां, एक शाल, यादस्तीक आनी 35,000 रुपयांचो चेक पुरस्कार मानकऱ्याक दालगाद कोंकणी अकादेमी भेटयतली. तांच्या मानपत्रांतल्यान इशाना क्वाद्रोस तुमचे फुड्यान. Manis Pratilda Dias E. Afonso, तू एक उत्कृष्ट तियात्रिस्ट, विनोदी कलाकार आनी गावपी. तुज्या विविध भुमिका उदेशी आनी कातारां गावपा वरवीं कोंकणी संस्कृतायेक तुमी पुष्कळ योगदान दिलां. ऑगस्ट 2, 1949 दिसा साश्टीच्या बेंदालबाती गांवांत तूं जल्मली. गांवच्या इस्कॉलांतल्यान पुर्तुगेजीन शिक्षण घेतलें. तुमी सगळ्या गोंयच्या तशेंच मुंबयच्या डायरेक्टरांच्या तियात्रांनी न्हेसली आनी कितले तियात्र नाचली आनी कातारां गायली ताचो हिशोब ना. तुमी जायतीं इनामां जिखली आनी आख्ख्या गोंयांत तशेंच भायल्या तेरांनी भोंवली. फकत 10 वर्सांचे पिरायेचे आसतना प्लाटिल्डा बाय तुवें तियात्र माचयेर पावल घातलें. देवय तोमास ह्या तियात्रांत पयलेच फावट भुमिका करून तुवें तियात्र पळयणारांची काळजां जिखून घेतली. पयलीं एम बॉयर आनी जासिंत वाजा सांगाता तुवें विनोदी भुमिका करून लोकांक भरपूर हांसयली आनी उमेदीर दवरली. तियात्र माचये वयल्या
ओगल्या उण्या 60 वर्साच्या प्रवासान तुवें तियात्र माचयेक भरपूर म्हत्वाचें योगदान दिलां. समोर मुंबयच्या तशेंच गोंयच्या नामवस्त्या दिग्दर्शकाच्या तियात्रांनी तुवें भाग घेतला. तशेंच नॉन स्टॉप ड्रामाच्या दिग्दर्शकाच्या प्रयोगांनी तूं नेसला. हालींच मारियानो फेर्नांडिसाच्या देवाचें नांव जियेता हांव ह्या तियात्रांत विनोदी भुमिकेन तूं खूब परजोल्ली आनी ह्या तियात्राच्या पंगडा सांगाता लंडनची बोंबी करून तुमच्या गोंयकारांक दिवरितीमेतेन दिवन परतली. तुज्या स्वादीक ताळ्यांक लागून तुवें लोकांची सभासगी मेळोवन घेतल्या आनी ताकाच लागून ग्रामफोनाचेर रेकॉर्ड्साचेर तुजो ताळो आयज लेगीत आयकोंक मेळटा. तुवें 100 परस चड ऑडियो आनी व्हिडिओ कॅसेटींनी, सीडींनी आनी व्हीसीडींनी कातरां गावून नामना जोडल्या. मोजी गोरकान आनी गिरेस्तकार ह्या कोंकणी सिनेमांनी भुमिका करून तुवें तुजें नांव चलचित्र पडद्याचेर चित्रायलां. मानेस प्रातिलदाबाई डायस ई आफोन्सो कोंकणी संस्कृतीक विवेश करून तियात्र मळार तुमी दिल्ल्या पुष्कळ योगदानाची दालगाडो कोंकणी अकादेमी दाखोवन घेता आनी अभिमानान तुका दालगाडो संस्कृतीक पुरस्कार भेटयता. फादर फ्रेडी जे द कॉस्टा पत्रकारिता पुरस्कार हाचे मानकारी मानेस दानियल एफ द सोजा. पुरस्कार दिवच्या पयलीं स्क्रिनाचेर ते तुमचे फुड्यान. नमस्कार. पयले सुवातेर दालगाद कोंकणी अकादेमीक वावुरपीक समितीक म्हजे व्हड दिनवास. फादर फ्रेडी जे दा कॉस्टा पत्रकारिता पुरस्कार 2025 खातीर तांणी म्हाका वेंचून काडलो दिलो. कोंकणी साहित्यीक मळार साबार संस्थांचे नांव असले पुरस्कार म्हाका ह्या पयलीं लाभल्यात. हांचे सगळ्या मदीं हो फादर फ्रेडी जे दा कॉस्टा पत्रकारिता पुरस्कार म्हाका व्हड मानाचो आनी काळजाक दादोसपण दिवपा सारको. हाचे कारण म्हणल्यार सर्गीस फादर फ्रेडी जे दा कॉस्टाक लागून हांव कोंकणीच्या मोगान पडलो आनी एक कोंकणी बरोवपी जालो. ना जाल्यार दुबाव ना हांव फुडें फूल टायम इंग्लीश जर्नलिझम वखदां वळपाचो. फादर फ्रेडीन आपल्या पाखट्या खाल म्हाका मोगान मोईपासान आनी आपुरबायेन कोंकणी साहित्याचे मार्गदर्शन दिलें. चूक केल्यार लेगून मोईपासान चूक नदरेक हाडली आनी सुरवातेक एक तोंड उमेदीन भरलेलो बरोवपी कसो गुलाबार बरोवंक ताणें म्हाका उत्तेजन दिलें. 1986 ऑगस्ट म्हयन्याच्या गुलाब मासिकाचेर म्हजें पयलें बरोवप सारा नांवाची एक कथा छापून आयली. खूब गीम आनी खूब पावस गेले आनी उपरांत कितले कोंकणी साहित्य रचलें तें म्हाकाच आयज स्वत मागून कोटीन लागता. कारण तितलेंच बरोवप हांवें इंग्लिशींतूय केलां. गोंयचो आवाज कोंकणी पत्राक आनी उपरांत कोंकण मेन साताड्याक हांवें पत्रकारिता केल्या. ह्या दोनूय पत्रांत कोंकणींतल्यान पत्रकारितेचो वावर करून खूब उमेद भोगो. जायत्या उंचल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची, पुलीस अधिकाऱ्यांची ओळख जाताली. तरणाट्यांक म्हजो खास करून उलो, तुमी संवसाराच्यो कितल्यो भासो शिकात आनी बरयात, पूण तांचे वांगडा आमचे माय भास कोंकणीची तितल्याच मोगान सेवा करात. जायतो वावर आजून बाकी आसा आनी हो तुमी मुखार व्हरोंक जाय. सगळ्या म्हज्या वाचप्यांक, गोरच्यांक आनी इश्टांक म्हजे व्हड दिनवास.
सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. फुलां एक शाल यादोस्तीक आनी 25,000 रुपयांचो चेक ह्या पुरस्कारांक आस्पावता. तांच्या मानपत्रांतल्यान जोझफ बार्बोसा तुमचे फुड्यान. मानेस्त दानियल de Souza, वेवसायांत तूं मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचो एक निवृत्त इम्पोर्ट सुपरिंटेंडंट आनी नोडल ऑफिसर मिडिया आनी पर्यायान कोंकणी लेखक, कवी, स्वच्छचण फ्रीलॅन्स, पत्रकार, स्तंभ लेखक, कलाकार, टीव्ही कार्यावळींचो सूत्रधार आनी सूत्रसंचालक. तूं जल्मलो ऑक्टोबर 4, 1960 वर्सा सालिगांव बार्देस आनी रावता वास्को दा गामा. तुजें शिक्षण BA मेरेन. कोंकणी साहित्यीक, संस्कृतीक आनी समाजीक मळार तुवें जायतीं कार्यां हाताळ्ळ्यात. एक कोंकणी बरोवपी कसो तुवें फाटल्या 30 आनी 9 वर्सांक रोमी लिपींतले कोंकणीच्या साबार पदरां नेमाड्यांक निबंध आनी कविता बरयल्यात. इंग्लीश दिसाळी, हेराल्ड, नवीन द टायम्स, गोमंतक टायम्स, टायम्स ऑफ इंडिया, द गोवन एव्हरीडे आनी साताळी द गोवन ऑब्झर्वर हांचे खातीर स्वच्छचण फ्रीलॅन्स पत्रकार जावन तुवें सेवा दिल्या. कोंकणींत तशें इंग्लिशींत तियात्रांचे जोय विमर्शे बरयल्यात. खूब काळाक गोवन ऑब्झर्वर, द गोवन रिव्ह्यू आनी हेराल्ड ह्या पत्रां नेमाड्यांक तियात्रां खातीर निमित स्तंभ बरयल्यात. कोंकणी संस्थांक तुजें योगदान उत्तम. सेगीत 5 कोरेकारांक दारगादो कोंकणी अकादेमीचे वावुरपी समितींत तूं रावला आनी हे संस्थेचो थोड्या काळा खातीर तात्पुरतो उपअध्यक्ष जाला. गोंयांत CCR TV चॅनलाचो टीव्ही होस्ट आसून सद्या साबार पॅनल डिस्कशन आनी चॅट शोज कार्यावळींचो तूं निमंत्रण करता. जशे परी आमची भास आमचे बरोवपी, गोंयच्या फुटबॉलाचे वस्ताद, गोंयचे तारवटी, सोशल एक्टिविस्ट ऑफ गोवा, बालकाची टिका आदी. कोंकणीच्या साहित्यीक मळार कोंकणीचे रोमी लिपींत तुवें 8 पुस्तकां उजवाडा हाडल्यांत आनी शिवाय एक पुस्तक देवनागरी लिपींत. कोंकणी मळार तुवें दिल्ल्या योगदाना खातीर तुवें हासील केल्ले पुरस्कार जावन आसात द गोवन रिव्ह्यूवाचो मॅन ऑफ द इयर 2002, TSKKचो कोंकणी मार्तीर फ्लोरियानो वाज साहित्यीक पुरस्कार 2007 आनी डॉक्टर जॅक सिग्वेरा पुरस्कार 2020, KBMचो साहित्यीक पुरस्कार 2008 आनी पत्रकारिता पुरस्कार 2025. मानीस दानियल बाब, कोंकणी पत्रकारिते मळार तुवें केल्ल्या वावराची दारगादो कोंकणी अकादेमी दखल घेता आनी फादर फ्रेडी जे डाकोस्ता पत्रकारिता पुरस्कार तुका भेटयता. व्हिडिओंतल्यान ते तुमचे मुखार. गैर सुद्धा एक साधो आणि खालती मनीस आसलो.
तेजे नावान ज्युएल डिसूजा डायस पुरस्कार स्थापीत केला दालगाद कोंकणी अकॅडमींत आनी तो पुरस्कार घेवपाक म्हाका मेळ्ळा म्हणून म्हाका संतोष भोगता. ज्युएल 1992 वर्सा आम्ही बॉटॅनिकल सोसायटीन एक झाडाचे प्रदर्शन केले ते पळोवपाक गेलो आणि मागीर ताणें आनी एलेक्सीस कार्टुनिस्ट हांच्यांनी शोले असोच एक प्रदर्शन करपाक थारायलो आनी थंय ती झाडां सगळीं मांडपाक आनी तेंची नांवां दिवपाक म्हाका आपयलेलो. थंयसान सुरवात जाली फेस्टिवल ऑफ प्लांट्स अँड फ्लावर्स 1992 वर्सा. थंयसान आमी फाटीं पळोवंकूच ना. हे 33 वर्सां थंय प्रदर्शन जाता स्कॉलान आनी खूब स्कॉलाची भुरगीं त्या प्रदर्शनात भाग घेतात आनी थंय स्पर्धा जाता तितून भाग घेतात आनी पर्यावरण झाडां पेडाचे शेताचे फळाचे हे सगळे शिकतात आनी प्रोजेक्ट करतात. मागीर 2012 वर्सा घुमट हे कामाक जायताले कित्याक गाराची कात आनी उपयोग नासली, गार मारपाक बंदी आसली. जाल्यार बोकडेची चामडे घालून घुमटां करपाची सुरवात जाली. हेजेर संशोधन करपाक ज्युएल बाबान खूब आदार केलो एशली फर्नांडिसाक मारियस बाबाच्या चेड्याक आनी मागीर मारियस बाबान हे घुमट बरेपण लोकांचे फुडें प्रचार करपाक घुमटाची वेवस्था केली आनी दुसऱ्या फेस्तांनी घुमटां वाजोवपाची ओलाफ प्रोजेक्ट्स फेलिग्रोम्स आनी कार्लोस गोन्साल्वीस हे सगळे घालून घुमटाचो खूब गाज जालो आनी घुमट चेकिमेंट ऑफिशियल गॅझेटीन फोक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट ऑफ गोवा म्हणून नोटिफाय जाले. तशेंच 2015 आमी जेन्ना पयलीं डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर स्थापीत करपाक आहा तेन्ना खूब ज्युएल बाबान आदार केलो पूण स्थापीत केल्या तेजे 2 दिसांनी तो ह्या संवसारांतलो अंतरलो. तेजे उडासाक ते फेस्टिवल ऑफ प्लांट्स अँड फ्लावर्स आतां इनाम दिता ते ज्युएल डिसूजा अवॉर्ड म्हणून दिता आनी हांगासरली दालगाद कोंकणी अकॅडमीन तेजे नांवान असो एक पुरस्कार आसा आनी तो म्हाका भागलो म्हणून म्हाका खूब खुशालकाय आसा आनी सगळ्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पुरस्काराचे स्वरूप फुलां, शाल, यादस्तीक आनी 25,000 रुपयांचो चेक पुरस्कार मानकऱ्याक दालगाद कोंकणी अकादमी भेटयतली. तांच्या मानपत्रांतल्यान एव्हरेल फर्नांडीस तुमचे फुड्यान. Manis Miguel Alcancho Braganza. तूं जावन आसा वेवसायीक एक शेतकी तोखणायो. तुका बागयो शास्त्राची तशींच झाडां आनी फुलां फळांची खूब जाणीव आसा. पूण पर्यायान तूं कोंकणीचो आनी गोंय दायजाचो मोगी आसलोल्यान गोंयचे आनी गोंयकारांचे दायज तूं नेटान फुडें व्हरता. तूं जल्मलो एप्रील 12, 1959 दिसा बार्देसाच्या म्हापसा शारांत आनी आख्खें जिवीत तुवें थंयच म्हणल्यार म्हापशेच्या झोनल एग्रीकल्चर कोचिंग सांकार सारला. शिक्षणांत तुमी MSc इन हॉर्टिकल्चर एंड BSc युनिव्हर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर सायन्सेस बेंगलोर हातूंतल्यान पदवी मेळयल्या. कृषी विद्यालय सुरू करून तूं सहकार्य जाल्ल्यान 2015 वर्सा गोंयांत हे कृषी विद्यालय सुरू जाले. गोवा डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर हाका सेवा दिताना तुवें कृषी बाबतींत
सावडीर आनी पावला कोणकोणी मताल्या खाल आकाशवाणीचेर आनी दूरदर्शनार जायत्यो कोंकणी कार्यावळ्यो केल्यो. तुका कोंकणीची जाणवाय आसलोल्यान शेतकामत्या ताईन संपर्क साधूंक तुका सोंपें जालें. मानेस मिगेल ब्रागांझा, तूं जावन आसा एक कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन स्तोंग लेखक आनी तुवें इंग्लीश भाशेन कांय पुस्तकां उजवाडाक हाडल्या. कोंकणीन तुजी सुरवातीचे बरोवप निमाणें उतर म्हूण गोंयचो उलो साताड्यान सुरू जालें. उपरांत तुवें जिवीत म्हयनाळ्यान सुमार 12 वर्सां स्तोंग बरयल्या. सद्याक तूं गोंयचो पोरबोल आनी गुलाब ह्या कोंकणी नेमाळ्यांनी नेमीत बरयता. गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी एड्युकेशन पोरवोरी हाच्या बोर्ड ऑफ स्टडीजाचो तूं एक वांगडी जावन वावुरला. हो तुजो अणभव तूं प्राथमीक रोमी लिपीचे कोंकणीन पाठ पुस्तकां तयार करचे खातीर सल्लो दिवन वापरता. जे वरी फुडली पिळगी आतांचे पिळगे परस कोंकणी कडेन अदीक लागीं येवंक शकता. मानेस्त मिगेल बाब, तुजो मुखेल वावर झाडां पेडां आनी पर्यावरणा विशीं आसा आनी हें तुजे बरोवप्या वरवीं आनी उत्सवा वरवीं पसरायता. प्लांट उत्सव, कोंकणी फ्रूट फेस्ट, आंब्याचें फेस्त, पणसाचें फेस्त, पातोयाचें फेस्त, माडाचें फेस्त, घुमटाचें फेस्त, भाताचें फेस्त आनी हेर असल्यो कार्यावळी घडोवन हाडलेल्याक तुमी सहकार दिता आनी चळवळींनी वांटेकार जाता. गोंयांत माडाक तोंड केलें तें परत झाड करच्या आनी घुमटाक गोंयचे परंपरीक लोकसंगिताचें वाद्य म्हूण अदीक सुचोवण्यो काडूंक जाल्यार चळवळींनी तूं वांटेकार जाला. मानेस मिगेल बाब, गोंयच्या दायजा आनी कोंकणीच्या मोलार तुवें केलेल्या वावराची दालगडो कोंकणी अकॅडमी दखल घेता आनी जॉय डिसोजा दायज पुरस्कार तुका अभिमानान भेटयता. तांच्या खुशालकायेन आमी ताळयांनी तांचे वाटे केले जावचे. बेर्ता मेनेझीस ओस्टोरी पुरस्कार, तिची मानकारी मानेस संध्या एंजेलीन फर्नांडीस. त्या आधी व्हिडिओतल्यान ती तुमच्या सामकारा. समस्तांक म्हजो नमस्कार. पयले सुवातेर हांव देवाक आर्गां आनी दिनवास दितां सोबार देण्या खातीर. आयज म्हाका दालगादो कोंकणी अकादेमी बेर्ता मेनेझीस ओस्टोरी पुरस्कार भेटोवन जो म्हजो भोवमान केला ताका लागून हांव दालगादो कोंकणी अकादेमी देव बरें करूं म्हणटा. खरें म्हणल्यार हांव म्हजो बरोवपाचो वाव आनी कोंकणी दायज राखून आनी पळोवंक करीत रावलें. पूण म्हाका पुरस्कार मेळटलो म्हूण हांवें केन्नाच वाट पळोवंक ना. पूण हो वाव करता करता पुरस्कारूच म्हाका वाटेन मेळ्ळो. देखून ह्या पुरस्काराक लागून आतां म्हजी बरोवपाची आनी कोंकणी दायज पळोवपाची जबाबदारी आनीकूय वाडटा. काळजाचे खोलायेन थावन म्हजे दिनवास फादर अमानदेव वालादार आसात आनी सांत तोमे इगोर्जेच्या पादविकार फादर थॉमस लोबो म्हजी भितर आसलोली कला पळोवंक तांचो म्हाका सदांच सहकार
आसलो आनी आसा. म्हजे निमनास आदले समितीचे अध्यक्ष विन्सी क्वाद्रोसा 2 वर्सां फाटीं ह्याच दिसा 31 जानेवारी म्हजें कविताचें पुस्तक उजवाडाक हाडूंक जायतो तेंको दिलो. कालसा मनांतल्यान म्हजे फामिलीचे उपकार हांव आठवतां. तशेंच जायत्या बरोवप्यांनी म्हाका आदार दिला. फुडें जायतें शिकपाचें आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकारान कोंकणी भास अदीक बरे भाशेन उलोवंक, बरोवंक, वाचूंक आनी कोंकणी दायज उलोवंक म्हजो प्रयत्न जातलो. देव बरें करूं. फुलां, शाल, यादोस्तीक आनी 20,000 रुपयांचो चेक ह्या पुरस्कारान आस्पावता. तांच्या मानपत्रांतल्यान जेनिस्का मोंतेरो तुमचे फुड्यान. माणीस संध्याबाई फेर्नांदीस, तूं एक लेखक, कवी, गीतकार, संगीतकार, सूत्रसंचालक, समुदायाचो आनी दोतोरणेचो वावर हाताळपी व्यक्ती. तुजो जल्म माय 15, 1967 दिसा आल्दोना बार्देस जालो. तुजें शिक्षण M.Com, B.Ed, वेवसायीन शिकोवपी आसोन सिओलेच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर हायर सेकंडरी स्कूलांत तूं शिकयता. साहित्य मळार तुजो वावर. सोबीत रचना हें 71 कोंकणी कवितांचें तुजें पुस्तक तालकादो कोंकणी अकादमी तर्फेन उजवाडा आयला. तुजे लेख आनी कविता भवराड्याचो इश्ट, आमचो आवाज परजूड, गोंयचो परमूड, ओ हेराल्डो आदी ह्या नेमाळ्यांनी परगट जाले. कला अकादमी ऑफ गोवा आनी पर्यटन संचालय हांणी 2 वर्सां आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रकवी संमेलनांत 48 वरां आनी 76 वरां मॅरेथॉन सादरीकरणांत तुवें वांटो घेतला आनी कोंकणीन कविता सादर केल्यात. सेंट थॉमस फिरगोजेच्या कॅथेकॅटिकल असोसिएशनाची अध्यक्ष कशी तुका 3 कार्यावळांत वेंचून काडल्या. कोंकणींतल्यान दोतोर शिकोवपाचो वावर फुडें व्हरपाची जबाबदारी तुवें पाडल्या. संस्कृतीक आनी दायज मळार तुजो वावर. गोंयच्या आर्चडायसीच्या परिशदेच्या विशयाचेर चोल्या सांगाती हातूंत तुवें घुमट वाजयलें. आसून सायबिणीच्या फेस्ताक 2 वर्सां करून हाडलेली एकवटाची सांज, तशेंच कुटुंबाक भेटयलोल्या दिसा गोडी फिरगोज सभेच्या वांगड्या बरोबर मांडो आनी दुलपद गायन करूंक तुवें वांटो घेतला. दोतोरणेच्या भुरग्यांक मांडो दुलपद गावपाक तुवें शिक्षण दिलां. ह्या वर्सा डायोसिजन कॅथेकॅटिकल सेंटर ओल्ड गोवा बावात परगटुया. गायन रचून गावया स्पर्धेंत गायन करूंक देव संदेशकारा बरोबर तुवें गायन रचून हाडलां. शिवाय तुवें जायत्या धर्मीक आनी हेर कार्यावळींची सूत्रसंचालनां हाताळ्यांत. तातूंत मानेस्त संध्याबाई फेर्नांदीस कोंकणी साहित्यीक, संस्कृतीक, दोतोरणेच्या आनी समुदाया मळार तुवें दिल्ल्या पुष्कळ योगदानाची तालकादो कोंकणी अकादमी दखल घेता आनी अभिमानान तुका बेर्ता मेनेझीस अस्तोरी पुरस्कार भेटयता.
मानकारी मानेस तोमासिन्यो बाग कार्लोस. त्याआधी त्या व्हिडिओतल्यान तुमच्या सामकार. हाय, सगळ्यांक तुमकां मागीर मुखाचो येवकार. आयज दालगात कोंकणी अकादेमी वर्सावळीचे पुरस्कार भेटयता आनी ह्या दोगांच्याक तुमी हांगासर एकवटिल्ले आसा. ह्या पुरस्कारामध्ये म्हाकाय ह्यो पुरस्कार फावो जाता. दालगात कोंकणी अकादेमीन पयलेच फावट दालगात जीवन गौरव पुरस्कार म्हणल्यार लायफ टायम कॉन्ट्रिब्युशन हो पुरस्कार इस्टाब्लिश केलो आसा आनी पयलेच फावट तो म्हाका मेळटा देखून हांव खूब खोशी. आनी हाका लागून हांव दालगात कोंकणी अकादेमी ताचो प्रेसिडेंट सेल्सो बाब फेर्नांदीस आनी ताच्या सगळ्या जालवंडारांक काळ घालता देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी सगळीं आयच्या दोगांच्या हांगासर आयल्या देखून तुमचे हांव दिनवास हाडयता. पुरस्काराचे स्वरूप फुलां, एक शाल, यादस्तीक आणि 50,000 रुपयांचो चेक पुरस्कार मानकऱ्याक दालगात कोंकणी अकादेमी भेटयतली. तांच्या मानपत्रांतल्यान मर्लिन बरेटो तुमच्या सामकाराक. मानेस तोमासिन बाब कार्दोसो, तुम्ही एक विविध तासाचे व्यक्ती, व्यवसायात शिक्षक आणि हेडमास्टर जाल्यार पर्यान एक लेखक, खेळगडो, तियात्रिस्ट, गितार वाजपी, मांडेकार, गावपी आणि होय एक समाज कार्यकर्तो आणि राजकारणी. तुमचो जल्म एप्रिल 14, 1946 दिसा बार्देसच्या पोकुर्पा गावात जालो. कांदोळे गावात खूप काळाक सावन तुम्ही वस्ती करून आसात. शिक्षण मळार, खेळा मळार, संस्कृतीक मळार, गीत संगीत मळार, साहित्यीक मळार, समाज सेवे मळार, संस्था स्थापना मळार तुमचे योगदान पुष्कळ. शिक्षक आणि हेडमास्टर कसो तुम्ही डायसिजन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन हे संस्थेच्या इस्कॉलांनी 34 वर्सां सेवा दिल्या. संस्कृतीक मळार गोंयचो तियात्र, गोंयचे कातार आणि गोंयचो मांडो आणि दुलपदां ह्या क्षेत्रांनी तुम्ही मोलादीक योगदान दिलां. 1974 वर्सा कला अकादमी गोवा हिणे ऑल गोवा तियात्र कॉम्पिटिशन सुरू केल्ले. तातूंत तुम्ही भाग घेतलो आणि अजून पर्यान भाग घेत आसात. तुम्ही जावन आसात पयले तियात्रिस्ट आपले 20 तियात्र पुस्तक रुपान उजवाडा हाडून. कातारां मळार तुमचो खेरीत वावर म्हणल्यार तुम्ही सोमार 500 कातारां रचल्यात. तातूंत सोलोज, डुएट्स, डुओज, त्रिओज, क्वार्टर्स आणि कोरल ह्या सगळ्या प्रकारांची कातारां आसात. अजून मेरेन तुम्ही कोंकणी आणि इंग्लिश भासांनी 33 पुस्तकां बरोवन कोरगोर केल्यात. तातूंत लेख, मोठव्यो कथा, कविता, तियात्र, एकांकी, नाटकुली, कातारां, मांडो, दुलपदां, चरित्रां आदी प्रकारांचो आस्पाव आसा. समाज सेवा मळार तुम्ही 2 पातळींचेर समाजाची सेवा केल्या. कांदोळे गांवचे सरपंच आणि कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार आणि गोंयचे विधानसभेचे सभापती म्हूण, 5 वर्सां पंच आणि 18 वर्सां सरपंच म्हूण तुम्ही कांदोळे गांवची सेवा केल्या. इतलो काळ सरपंच म्हूण कांदोळ्यान
अजून पर्यंत कोणूच दिवंक ना. तुम्ही वेगवेगळ्या मळाचेर केलेल्या कार्याक लागून तुमकां जायते पुरस्कार भेटोवन तुमचो भोवमान केला. गोंयच्या सरकारान तुमकां 3 गोंय राज्याचे पुरस्कार फावो केल्यात. 1993 वर्सा बेस्ट सरपंच ऑफ गोवा अवॉर्ड, 2003 वर्सा स्टेट अवॉर्ड फॉर एक्सलन्स इन टीचिंग आणि 2009 वर्सा स्टेट कल्चरल अवॉर्ड फॉर थिएटर लिटरेचर. हाचे शिवाय नामनेच्यो संस्था जशे परी थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्र, कला अकादमी ऑफ गोवा, थिएटर अकादमी ऑफ गोवा, कोंकणी अकादमी ऑफ गोवा आणि दालगादो कोंकणी अकादमी ह्या संस्थांनी तुमकां लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड भेटोवन तुमचो सत्कार केला. मानेस्त तोमासिंबा कोंकणी समाजाक, शिक्षणाक, साहित्याक, संस्कृतीक आणि संस्था तुमी दिल्ल्या पुष्कळ योगदानाची दालगादो कोंकणी अकादमी दखल घेता आणि अकादमीन पयलेच खेपेक स्थापन केल्लो दालगादो जीवन गौरव पुरस्कार तुमकां भेटोवपाक अभिमान भोगता. जमलेल्यांची उर्वरित परबी आमी तांकां आनीक एक फावट मोठ्यान थाळयो. मानकऱ्यांनी घेतलेले कश्ट फळाक आयलोल्यांची खुशालकाय तांच्या वाट्याक आयल्या जावं खरी. खुशालकायेंतल्या तांच्या उमाळ्यांक कान दिवंक गेल्यार घडये पुराय रातूय पावची ना. तांच्या नांवान उमाळे उगडापे करूंक रोमी कोंकणींतलो म्हालगडो आनी गोंय विधानसभेचो आदलो सभापती भौमानेस तोमासिन्यो बाब कार्दोस. ताका तुमी ताळ्यांनी येवंक आयच्या लोकांचे मुखेल सोयरे आमचे इश्ट भौमानेस फादर मानेल गॉन्स, दालगाद कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष सॅमसोबा फेर्नांदीस, चिटणीस फादर मायरन, भंडारी जुआन आफोन्सो आनी तशेंच हांगासर पुरस्कार फावो जाल्ले मानकारी जशे परी विन्सी क्वाद्रूस, फादर आल्फ्रेड वाज, क्लॉतिल्दा बाय, दानियल बाब, मिंगेल ब्रागांजा आनी संध्याबाई आनी तशेंच तुमी सगळे हांगासर एकटोल्ल्या म्हज्या भावांनी पळयना. दालगाद कोंकणी अकादमीन म्हाका हांगा उबो रावन 2 उतरां सांगपाक सांगल्या. हे जे सगळे पुरस्कार मानकारी आहा तांचे वतीन आनी हांव तो सगळ्यांच्या वतीन एकानी एक कितें कितें सांगतलो जाल्यार सगळो वेळ काबार जातलो. पूण ज्या ज्या कार्यांनी, ज्या ज्या क्षेत्रांनी ह्या पुरस्कार मानकऱ्यांनी जे कार्य केलां ते खूब मोलादीक आसा, महत्वाचें आसा आनी हेच कार्य तांचे मानून घेवन दालगाद कोंकणी अकादमीन तांकां आयज तांचो आयज सत्कार केला, तांचो आयज भोवमान केला. तेच परी म्हजोय भोवमान केला आनी हेका लागून हांव आमचे सगळे जे पुरस्कार मानकारी आसा आनी म्हजे वतीन हांव सगळ्यांचो दालगाद कोंकणी अकादमीक पयलो देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेच परी आयच्या काळात रोमी कोंकणीचो जी स्थिती आसा ताचेर बारीकसो नियाळ करून दालगाद कोंकणी अकादमी जे कार्य करता रोमी कोंकणी मळार ते खरेंच खूब महत्वाचें आसा
आणि ताका आमी सगळ्यांनी दामगाद कोंकणी अकादेमीक आमी सगळ्यांनी सहकाल दिवपाची गरज आसा आणि सहकाल दिवपाची गरज आसा म्हणल्यार सगळे दुडूस दिवंक जायना पूण कांय वस्तू जी दामगाद कोंकणी अकादेमी आमकां कर म्हूण सांगता ते म्हळ्यार पयले सुवातेर आमी आमच्या लागीं कोण मेळटा तांच्या लागीं कोंकणी भाशेन उलोवया जाता जाल्यार कोंकणी पत्रां वाचुया कित्याक कोंकणी तियात्र पळोवया कित्याक ही आमची आयडेंटिटी आनी ही आयडेंटिटी जर आमी फुडाराक व्हरतले जाल्यार तिका सांबाळपाक जाय आनी ती सांबाळटली जाल्यार आमी सगळ्यांनी ताका सहकार दिवपाक जाय इतलेंच सांगून हांव सगळ्या मानकारांच्या वतीन आनी एक फावट दामगाद कोंकणी अकादेमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें सगळ्या सातूय पुरस्कार मायेकाऱ्यांक आमची पोरबी आमची शबासकी आमचे दिनवास तुम्ही तुमचो निर्तोळ मनान कोंकणी खातीर वाव करीत रावचो आनी आमची भास राखून दवरची आनी तिचो दर्जो उंचल्या दर्जार व्हरचो आयज आमचे मुखेल सोयरे कशे लागू आसलेले श्री दामू बाब नाईक गोंय भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयांत आयिल्लो आसा आनी त्या खातीर आपणाक एक म्हयनो आदी आमंत्रण दिवनूय आपल्याच्यान येवंक पडचें ना म्हूण दामू बाबान म्हाका फोन करून खंत परगटायली आयज चड उलोवप करिना फकत 3 मुद्दे तुमचे मुखार दवरता पयलो मुद्दो कोंकणी वावर आनी पुरस्कार वावर आनी पुरस्कार दोनूय बरोबर वता वाव केल्यार पुरस्कार मेळूंकूच जाय हो त्रास करता आनी असले प्रश्न आमच्या मुखार ते उबे करतात एक सांगणें कोंकणीचो वाव कोंकणीच्या मोगान आनी अपुरबायेन काळजाचे खोलायेक तावन करूंक जाय पुरस्कार हो वर्तीक पुरस्कारूय मेळटलो बरे मनीस वो बरी संस्था तुजो वाव वळखून घेतले त्या वेळार म्हाका आमच्या म्हालगड्यांचो पुर्वजांचो उगडास येता गेल्या शेंकड्यांक तांचो आंकडो खूब वयर आसलो गोंयांत मुंबय व दुसऱ्या प्रांतांत व देशांत ते कोंकणीचो वाव थांबोन आसतना करताले जावं ते बरोवपी पुस्तकां छापपी मासिकां उजवाडा काडपी तियात्रीस्ट आमचे पाद्री भाव कोंकणी वाचपी कोंकणी उलोवपी आदी आपले कोण पळयनासतना आनी वरतीक फायदो चिंतिनासतना तांणी कोंकणी खातीर वावर केलो आनी अशी तांणी आमची कोंकणी जिवी दवरली आमी तेंच करुया कोंकणी सांबाळुया आनी आमी सामान्य लोकांनूय खूब करूं येता तें करुया कोंकणी उलोवया कोंकणी वाचुया ह्या आमच्या सहकाराची आनी मोगाची कोंकणी मांय आयज खूब गरज आसा भोव मनीस आयचो मुखेल सोयरो पाद मानवेल ग्रुप्स म्हजे वांगडी हे वावरपी कमिटी आनी पुरस्कार मानकारी आनी म्हज्या मोगाळ रोमी कोंकणी मोगियलो देलगादो कोंकणी अकादेमी आनी ताचे वांगडी हे आयचे सुवाळ्याक आशेन रावताले ही कार्यावळ आमी एक व्हड अबाजो म्हूण मानतात हेर आमचे कार्यावळी पेक्षा ही कार्यावळ आमकां अदीक वचनाली आनी तुमी हे कार्यावळीक दोळ्यांत तेल घालून रावताले आसतली पळोवपाक कोणाक खंयचो पुरस्कार फावो जाता पळयतलो आयज असल्या वेळार हांव सगळ्या
आमचे पुरस्कार मानकऱ्याक परबी आनी शबासकी दितात आनी तशेंच तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या फुड्यान उबो रावन तुमचे सगळ्यांचे आभार मानूंक सोदता. पयले सुवातेर आयचे दिसाचो मुखेल सोयरो भोवमनीस फादर मानुएल बोक्स, तूं स्वताच आमच्या उल्याक तुजो वेळ आनी मोग दिताय. आयज तूं तुजो मोलादीक वेळ आमचे मदें सारून आनी तो बरे भाशेन सारलो आनी आमकां म्हायती दिली म्हणून तुका देव बरें करूं म्हणटा. असले वचनादीक कार्यावळी घडोवन हाडून आमकां आदार मेळ्ळा आनी तो एक बरी आहा. आमचे दिनवास ह्या हॉलाचे अधिकाऱ्यान आनी कारभाऱ्यान हॉल न्हेसोवपी डेकोज हांकांय हॉल सुरूपायेन वाडयली देखून तांचे आभार मानता. कांय सुपुर्वी भुरगीं संगीतकार आमकां खऱ्यांनीच उर्बे बरी दवरल्यान देखून तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. प्रेस आनी मिडिया आमचो वावर तुमी सदांच लोकां मुखार दवरून पावयतात. केंद्र च्या पाणीची वेवस्था आयज बरी जाल्या आनी तरी तुमी रोमी कोंकणी मोगी मोगान तुमचो वेळ काडून हे कार्यावळी आमकां सांगातलो देखून तुमकांय देव बरें करूं. विसरूंक जायना. शेवटाक आमचे सूत्रसंचालक बाय सोनिया गोम्स आमकां सगळ्यांक वेळा वेळार म्हायती दिवन ही कार्यावळ सुरू ती शेवट पासून आमकां उमेदीर दवरतात. देव बरें करूं. एकवट ना अशें हांव म्हणना, पूण नाटकाय आपलेपण व्हडपण ह्यो गुण आमकां फाटीं दवरतात. एकवटाचेर दांडो मारतात. आमच्या सांगात्यांची खासगी जिविताचेर आमचे चड विचार जावचे न्हय. तांकां कोंकणी सभेन कशें लागीं हाडचे हाचेरूच आमचें मन जावं दी. अदीक करून तरणाट्यांक कोंकणी मोगयांक लिपून आसलोल्यांक सोदुया. कोंकणी बराबर घोट करुया. आमचे मदें एकवट हाडूंक पावुया. मोगान आमचे वागणुकेंतल्यान आमच्या संबंदा वरवीं हें करुया. एकवट हाडुया. सोंपयतना आनी एक पावट पुरस्कार मांडकारांक आमची शाबासकी आनी परबी. तुमी कोंकणी खातीर तुमचो वाव चालूच दवरचो आनी आमी सगळीं कोंकणी सांबाळुया. कोंकणी ही एकूच आमची अस्मिताय. एकवटान रावन कोंकणी सांबाळून दवरुया. कोंकणी वयर काडुया. जय गोंय, जय कोंकणी. देव बरें करूं सेलसुबा. आयचे सांजेचे मुखेल सोयरे भोवमानेस फादर मानुएल गोमेस. आदी बोरये सद्याक विगार मांदूर इगोर्जेचो. चडशे रेतोर कशे दिओसेसीचे सेमिनारींनी वावुरल्यात. पासू पात्रिया खालाकूय तांची सेवा लाभल्या. पवित्र पुस्तकाचो वावरूय तांणी तोडीक व्हेला. हालींच दारगात कोंकणी अकादमीन उजवाडायलोले शब्दकोशाचें जुंवूय हेरां सांगाताक आपले मानेर घेवन तांणी वाट काडल्या. गोंयचे दिओसेसीक वर्ते दान थारलोले उलोवप उणें वावर चड करपी भोवमानेस फादर मानुएल गोमेस तुमच्या सामकाराक आपल्या उलोवपांतल्यान आमी तांकां मोठ्या ताळ्यांनी येवकार. हाचेर बसलेल्या दालगाद कोंकणी अकादमीचे वांगडी आमचो देव शास्त्रबाब, आमचो चिटणीस मायरनबाब, आमचो भांडारी
पौंड ब्रगांचा पुरस्कार घेतलेल्या 7 मानेस्तांनो खुर्चेमध्ये बसलेल्या जायते मानेस्तांनो मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, म्हाका चड खुशालकाय भोगता आयज हे सुवातेर उबो रावन, कित्याक जिवितांत हांवें जायते पुरस्कार घेतल्यात. पूण पयलो व्हडलो पुरस्कार आयलो तो 210 वर्सां दालगादो अकादेमीचो साहित्यीक पुरस्कार, आनी ते विसरूंक जायना. त्या उपरांत जायते आयले. आयज आमचे 7 मानेस्तार ताणें पुरस्कार घेतल्यात. ते आमकां नवे न्ही, ताणें कोंकणी पासत जायतो वावर केला. पूण आयच्यान तांचो वावर अदीक वाडोवंक जाय. पिराय वाडटली, अवचीत वाडटली पिराय, पूण वावरूय कोंकणी सगळें वाडोवंक फावो. कित्याक चडांत चड आमचे भाशेक बरोवप्याची, वाचप्याची गरज आसा. ससपा म्हणटालो आदीं जायते बरयणार आसले, जायते वाचपी आसले. हें सगळें देंवन गेलां. आनी आमी केन्ना चिंतचें न्हय, आमचे मायभाशे सगळी जाली म्हणना. युरोपांतल्यान जर्मन भास देंवंक लागल्या, पुस्तकां ओपनात. इटालियन भास इतली बाकी आसली ती देंवन दिला. म्हणगीर आतां दुसऱ्या माध्यमांचे उपाय आयल्यात. हाका लागून वाचपाचो, बरोवपाचो ही हॉबी देंवल्या. चड आमी मोबायल, लॅपटॉप, इंटरनेट हाचे विशीं करतात, आनी हाका लागून बरोवप थोडें जाता. व्हडलीं भावनो, निराश आमी जावचे न्ही. आमी पावल फुडें मारपाची गरज. आनी जेन्ना 7 आमच्या भावांक आयज पुरस्काराक वेंचून काडल्यात, ताचे बरोबर आमी तांची फामील कोंकणी भास पयर काडून आमी वावरया. केन्ना नागरीची राड आमी सावन हें मत दिवचें न्हय. ह्यो सगल्यो जाल्यात भयणी, साडयो आमच्यो कोंकणी भाशेच्यो. देखून सगळे साडयांक एकठांय धरया आनी बरोबर आमी चलया. सोमानाचो जागो आमी रोमेलिपीक मागता तो मागुया. पूण कोणाचें गोत्र अशें केन्नाच दाखोवचें न्हय. कित्याक आमी एलिपीचेर गोत्र, तेलिपीचेर गोत्र म्हूण दाखयल्यार आमी फुडें पावचे ना आनी केन्नाच पावोंक शकना. हांव खुशाल जाता इतलो लोक ह्याच्या भाशाक एकठांय जालो देखून हे भाशेन भाशाक तुमी अदीक सोबिताय हाडली. आमचे मायभाशे पासत सदांच आमी फुडें आमचे पावलां मारया, मायभास राखया, सांबाळया. जय कोंकणी, जय गोंय. सगळे